सांगपाक खूब खोस भोगता. पयलेच फावटी गोंयच्या 37 बिचीसाचेर सकाळी फुडें म्हणजे सगळे आमदार आसतले, मंत्री आसतले, त्याच बरोबर सगळे स्टुडंट्स आसतले, गव्हर्मेंट सगळो स्टाफ आसतलो आणि त्याच बरोबर टीटीएजी सारकिली ऑर्गनायझेशन बाकीचे हॉटेल्स, शेक्स ओनर्स हे सगळे जाण एट प्रेझेंट 37 बिचीसाचेर फक्त अवेअरनेस मोहीम की आमचे स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर ही मोहीम सगळ्यांची व्हरपा खातीर पुराय सगळे जाण ह्या बिचाचेर अवेलेबल आसा. आमी पयलेच फावटी पळयता की अशा पद्दतीन इंटरनॅशनल कोस्टल क्लीनअप डे पुराय देशभर आमी सगळे जाण मनयता. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंयच्या इकॉनॉमीच्या बद्दल म्हणटा आसतना सन, सँड, सी आसतली, ब्लू इकॉनॉमी आसतली, जेच्या बद्दल हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर सातत्यान उलयता. आणि हे जर आमकां मेंटेन करपाचें आसत जाल्यार ताचो अवेअरनेस जावप गरजेचो आशिल्लो आणि तो एका दिसाचो अवेअरनेस जरी आमी केलो आसत 365 डेज समेस्त गोंयकार आसतले, टुरिस्ट आसतले हांगा जर येता ह्या सगळ्यांनी ही मोहीम 365 डेज राबोवची हे ताका सगळ्या जाणांक आव्हान करता. आणि निश्चितच रित्या आयच्या एका दिसाची ही मोहीम आमी 365 दीस घेवन फुडें वयतले. गोंयच्या 104 किलोमिटरचो जो कोस्ट आसा, जो बिचीस आसा, जशें आमी म्हणटा की टुरिजमा खातीर आसतले किंवा ब्लू इकॉनॉमी खातीर आसतले, गोंयकारांनी सातत्यान हाचो बरो उपयोग केला. हाज्याय फुडें फॉर द नेक्स्ट जनरेशना खातीर हे बीच अशेंच मेंटेन करप, अशेंच प्रिजर्व करप आणि ही ब्लू इकॉनॉमी फुडल्या जनरेशना कडेन पास ऑन करपा खातीर हो कार्यक्रम हांगासर खास करून आज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ सायन्स, मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरमेंट, फॉरेस्ट अँड क्लायमेट चेंज, गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आणि त्याच बरोबर मिनिस्ट्री ऑफ टुरिझम, गव्हर्मेंट ऑफ गोवा या तिनाय मिनिस्ट्रीच्या वतीन जो आयोजन केला ताचो प्रमुख उद्देश जो आसा हे बीच क्लीन उरपाक जाय, हे बीच सेफ उरपाक जाय आणि ब्लू इकॉनॉमीचो इम्पॉर्टन्स जो आसा वो फुडल्या जनरेशनान आमकां पास ऑन करपाक जाय आणि त्याच ब्लू इकॉनॉमीचेर म्हाका दिसता हाजेर अवेअरनेस जावपाची गरज आसा.